वेर्णेची आदली सरपंच लॉरेना फर्नांडिसान आपल्या आड विरोधी पंच वांगडी पॅनलान केल्ले आरोप भायर आयल्यात. आपणेन पंचायतीच्या पैशांचो गैरवापर केल्लो ना, पंचायतीच्या बऱ्या कामा खातीरच वापरल्यात म्हण लॉरेनान स्पश्टीकरण दिलां. अर्डेक्स खातीर वेर्णेच्यान प्रसाद नायक. प्रेस घेवपाक मुखार सरला. पयले सुवातेर म्हाका म्हणून सोदिता की आमगे एक्स सरपंचा म्हणपाक तांकां पंचायती नॉलेजू ना म्हणून पयले सुवातेर तो उलोवन दाखयता की आपणा पंचायत राजाचें कितें जाणून पंचायतीन कितें चलती एज अ एक्स सरपंच आनी एज अ प्रेझंट पंच ती कितू खबर आहा ती लोकांक आतां पळोवन दिला. आपणाक गेले काल तेणें प्रेस दिली तेची. पयले सुवातेर हें आमगे गार्बेजीचेर तो उलयला. गार्बेजीचे मुकोडे सगळे चलन्स आहा. एक वर्सा तो आनी टोनी डिकोस्टा आनी विलियम बरेटो पण उलयले एक वर्सा गार्बेज हे मुकोडे चलन्स आहाय. हिंगा प्रूफ कितुले टन्स गार्बेज आमी एवरी वीक धाडटाय. आनी हो प्लांट जो आहा आमगेलो हो हें गार्बेज धाडपाक काम मुगेन एज अ सरपंच हो कॉन्ट्रॅक्टराक न्हू हें वेस्ट गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी ते गाडी धाडटाय आनी वताय. हो प्लांट 1.5 म्हयनो बंद आसलेलो. तेंकडे कॅपेसिटी ना तेन्ना पासून आमी प्रायवेटली आमगे व्हडली गाडी धाडन डिझलाक मिनिमम पेमेंट करून आमकां कितें आमकां पंचायत फंड्स नासताले मिनिमम चार्जीस करून आमी टन्स ऑफ गार्बेज सालिगांव पासून धाडल्या. आनी जस्ट रिसंटली लास्ट वीक पासून हांवें फॉलोअप करून गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन हेंचो एक परमिशन घेयला. जस्ट इट इज कम ऑन 25th ओके फेब्रुवारी 25th लेटर येयल्या गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान तुली परमिशन दिली म्हाका की हांवें थोडे ट्रक्स स्टील ऑफ 11th of March म्हज्यान धाडूं जाताय म्हणून सालिगांव. आनी हो वेस्ट कित्याक आमगे वेस्ट जनरेट जो जाता विलेजीचो ड्राय वेस्ट जाता चड देन द व्हिकल्स दॅट कम फ्रॉम देम. आनी आमी बेल कोन्नाय वेस्ट आमकडे बेलिंग मशीन नासलें. पयले सुवातेर जेन्ना टोनी डिकोस्टान देंवलो आमी हो टर्म डिवायड केलोलो 2.5 वर्स तेका 2.5 वर्सां हांव जावपाक आसलोलें. सो 2.5 वर्सां तो एक्चुली देंवन नासलेलो तेका आमी फर्स्ट करून देंवयलो. देंवयतरी आमकडे पंचायती कडेन स्टाफा पासून हारी करपाक पयशे नासलोले. 1 म्हयन्या सॅलरी पासून होल्डार दवरूंक पडली म्हाका. आनी मागीर हांवें फंड्स कलेक्ट करूंक लागलें टू पे द स्टाफ. आनी हांव कांय काम करूं नासलोलें ओन्ली पेईंग द स्टाफ. मागीर आमगे एमएलए आदारान म्हाका आयडीसी तुले ग्रांट्स येयले. ते आयडीसी ग्रांट्स येतरी हांवें फर्स्ट म्हणटा ते कॉन्ट्रॅक्टरान सगळे एकान एक कॉन्ट्रॅक्टराक क्लियर केलो. जाय पेंडींग आसलोले बिफोर 5 years पासून कॉन्ट्रॅक्टराचे पेमेंट आसलोले हिंगा पेंडींग. ओके हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट्स कवर केले आनी ग्रॅज्युअली कितें इम्पॉर्टंट आहा तेंच करून घेयलां. हांवें पयशे वेस्ट केलो नाय. हांवें पयशे सेव केले पंचायतीचे जाता ते भाशेन. हांव सरपंच म्हण म्हज्यान जायत करूंक जातालें. म्हाका आयडीसी ग्रांट्स येयले म्हणजे जाय टेंडर बेश्टे टेंडर काडूंक जातालें. हांवें जाता ते भाशेन जाता आनी आहा ते भाशेन वर्क केलां टू टेक केअर ऑफ द पंचायत एंड द पंचायत. Sarpanch, what I would like to say is our Sarpanch has always been working. I have literally seen her working like anything. इतली वर्सां जें काम जायना आसलें तें आतां जायत्यो चेंजीस आमच्या विलेजान आमी चयल्या. फर्स्ट ऑफ ऑल आदी ओन्ली वन्स अ वीक आमगे गार्बेज व्हरतालीं. ओन्ली वन्स अ वीक. आय थिंक सो दॅट वॉज सॅटर्डे. When Lauren became the Sarpanch, she started with this every day. On everyday basis, our garbage has been collected by ward wise. Even the wet waste has been collected. Ati wet waste collect kona lole, only dry waste collect kota le. Ata even wet waste collect kota hai ani amge le hinga treat kota hai. The wet waste machine aha hinga machinery is there and it is being treated here. Ani everything is going on well. All of a sudden we were surprised to listen to what they said yesterday on the allegations. These are baseless allegations without any proof. If they have something, let them prove. सरपंचान सद्दां डेली आमगे गार्बेज आमगे प्रॉब्लम ना हिंगा वेन्ना बिकॉज आमी कलेक्ट कोताय आनी ट्रीट कोताय आनी ड्राय वेस्ट जो आसा ते आमी धाडून दिताय. आनी सरपंचान सांगला ते भाशेन वी हॅव द प्रूफ्स. सो आय डोंट नो ऑन वॉट बेसीस दे आर टॉकिंग.